फिफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल सर्तीच्या गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक सगळ्यांक येवकार. कोंगो आणि पोर्तुगाल हांचे मजगती जाल्ली मॅच 1-1 अशी गोल बरोबरीत उरली. पोर्तुगाल ही मॅच जिखपाची खूब आस्त आसली, पूण के गटांतल्या ह्या लट्टींक कोंगोन खूब बरो खेळ करतना पोर्तुगालाक संद दिवंक ना. ही मॅच 1-1 अशी गोल बादाबादा उरली. कोंगो आफ्रिकेंतलो देश. पूर्वी ह्या देशाचें नांव आसलें झैर. 1974 वर्सा ते ह्या वर्ल्ड कपांत खेळिल्ले. तेजे उपरांत 52 वर्सांनी आतां ते वर्ल्ड कपांत क्वॉलिफाय जाल्यात. ह्या टिमीन इतक्या वर्सान वर्ल्ड कपांत खेळटना आपली सुदारली कामगिरी प्रदर्शीत केली. 1974 वर्सा जेन्ना पयले फावट ते पार्टिसिपेट जाल्ले तेन्ना तांकां तिनूय मॅचींक हार घेवची पडली. हेका लागून ह्या सर्तींक तेमी जो पयलो गूण मेळयलो तो ह्या कोंगो देशा खातीर ऐतिहासीक ठरलो. पोर्तुगाला साठी ह्या मॅचीक जुआंव नेवेस हांणी पयलो गोल केलो, तो 6व्या मिनटाक. हेडराचेर ताणें हो गोल केलो. नेवेस हाचो हो पयलोच वर्ल्ड कप गोल थारलो. पूण फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाच्या 5व्या मिनटाक योआन विस्सा हाचे हेडिंग गोलाक लागून पोर्तुगालचो आनंद जास्त काळ टिकलो ना, कारण ह्या गोलाक लागून कोंगोन बरोबरी साधली. ह्या मॅचीन पोर्तुगालाचो स्टार खेळगडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेळ्ळो. ताची ही सलग 6वी वर्ल्ड कप आनी वर्ल्ड कपींतलो 23वी मॅच. ह्या मॅचीच्या वेळार त्याचें वय 41 वर्सां आनी 132 इतके दीस आसले. वर्ल्ड कपाच्या दिसांतल्या दुसऱ्या मॅचीन इंग्लंड आनी क्रोएशिया ही मॅच दोनी उमळशीक वाडोवपी आसली, कारण दोनूय पंगड हे बळिश्ट आसले. पूण इंग्लंडान तांचो कॅप्टन हॅरी केन हाच्या बऱ्या कामगिरीक लागून क्रोएशियाचेर 4-8-2 अशा गोल फरकान जैत मेळयलें. क्रोएशियाक फाटलीं 4 वर्सां फाटीं कतार हांगासर जाल्ल्या टुर्नामेंटाक वर्ल्ड कपांक ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें. पूण ह्या वेळार इंग्लंडान ही मॅच आपल्या हातून वचची ना हाची खात्री केली. सामने मॅचीच्या पयल्या हाफांक दोनूय पंगड 2-8-2 अशे गोल बादाबादीक आसले. सेकंड हाफांक इंग्लंडाचो जूड बेलिंगहॅम आनी 47व्या मिनटाक, जाल्यार सबस्टिट्यूट खेळगडो मार्कूस रॅशफोर्ड हाणें 85व्या मिनटाक गोल करून इंग्लंडाच्या विजयाचेर शिक्कामोर्तब केलें. तेचे पयले इंग्लंडाचो कॅप्टन रॉबगेन हाणें 2 गोल केल्ले. ताणें पयलो गोल पॅनल्टीचेर 12व्या मिनटाक, उपरांत दुसरो गोल 42व्या मिनटाक केलो. क्रोएशिया तर्फेन ह्या मॅचीन पिछाडी भरून काडटना मार्टीन बातुएना हाणें 36व्या मिनटाक, जाल्यार पेतार मुसा हाणें इंजुरी टायमाच्या 5व्या मिनटाक गोल केलो. 2018 वर्सा रशियान जाल्ल्या वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलीक क्रोएशियान इंग्लंडाक 2-1 अशा गोल फरकान हारयलें. ताका लागून हें जैत इंग्लंडा खातीर खूब खास ठरलें. त्या हारीची बदलो इंग्लंडान ह्या वेळार घेतलो. इंग्लंडांतलो फुडलो मॅच घाना पंगडा वांगडा जातली, जाल्यार क्रोएशियाचो पंगड पनामा आड खेळटलो. ह्या मॅचीक जो पयलो गोल जालो तो खूब नाटनेमय ठरलो, कारण ह्या मॅचीत जो पयल्या गोलाच्या वेळार केन हाका 2 वेळा पॅनल्टी फटको मारपाक मेळ्ळो. पयले फावटी ताणें पॅनल्टी फटको मारलो तेन्ना क्रोएशियाचो गोलकीपर डॉमिनिक लिवाकोविच हाणें बरी संद साधतना डावी कडेन झेपावत बॉल आडयलो. रेफ्रीन तेजे उपरांत परत पॅनल्टी फटको मारपाचो खूण केली. हेका कारण आसलें तांत्रीक बाबी. कारण केन पॅनल्टी किक मारपाक फुडें सरलो तेन्ना क्रोएशियाचो गोलकीपर जाग्यार नासलो आनी तांचो बचावपटू डिफेंडर योस्को गार्डियोल हो जाग्यार ना, फुडें आयिल्लो. हेका लागून तांकां परत संद मेळ्ळी आनी इंग्लंडाच्या कॅप्टनान ही संद साधली. ह्या मॅचीत रॉबी केन हाणें केल्ले 2 गोल इंग्लंडा खातीर आनी त्याच्या खातीर विक्रमी ठरले. इंग्लंडाचो सर्वकालीन ग्रेट प्लेयर गॅरी लिनेकर हाणें वर्ल्ड कपांक 10 गोल केलात. आतां हॅरी केन हाणें गॅरी लिनेकराच्या विक्रमा कडेन बरोबरी साधला. लिनेकर हाणें 1986 वर्सा जाल्ल्या वर्ल्ड कपाक 6, जाल्यार 1990 वर्सा जाल्ल्या वर्ल्ड कपांक 4 गोल केल्ले. रॉबी केन इंग्लंडाचो कॅप्टन ह्या फावटी 3री वर्ल्ड कप खेळटा. 2018 वर्सा ताणें 6 गोल केल्ले. 2022 वर्सा ताणें 2 गोल केले, जाल्यार आतां 2 गोल करून तांचे 10 गोल जालात. दिसांतली 3री मॅच घाना पंगडान नाट्यमय रित्या जिखली.
सामन्याच्या इंजुरी टायमाक केल्ल्या गोलाक लागून तांणी पनामा ह्या पंगडाचेर 1-0 अशी हार घाली. ही मॅच बरीच अटीतटीची जाली. पनामान घानाक बरोच धक्को दिवपाचो प्रयत्न केलो. फर्स्ट हाफाक तांकां बरेच चान्सीस मेळ्ळे पूण तांकां संद सादूंक मेळूंक ना. उपरांत ही मॅच गोल बादाबादीक उरतली. दोनी टिमीक एक एक पॉयंट मेळटली अशी शक्यता आसतना घानाचो 20 वर्सां पिरायेचो खेळगडो कॅलेब इरेंची हाणें बरो गोल करून आपल्या पंगडाक आघाडी मेळोवन दिली. आनी ह्या गोलाक लागून जो 90 इंजुरी टायमाच्या 5व्या मिनटाक जाल्लो 90.5 मिनटाक त्या गोलाक लागून घानाक पूर्ण 3 गूण मेळ्ळे. हो गोल ब्रँडन थॉमस हसांते हाणें दिल्ल्या असिस्टाचेर केलो. ह्या मॅचीत घाना पंगड सेकंड हाफाक त्यांच्या नियमीत गोलकिपरा विना खेळ्ळो. त्यांचो गोलकिपर लॉरेन्स अतिजिगी हेका फर्स्ट हाफाक इंजुरी जाली. ताका लागून सेकंड हाफाक बेंजामिन असारे हाणें गोलकिपींग केली पूण ताणें आपल्या पंगडाचेर संकट येवंक दिवंक ना. ह्या टुर्नामेंटाचो आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार घानाचो पोर्तुगीज कोच कार्लोस कॅरोज हाची ही वर्ल्ड कपांतलो कोच ह्या नात्यान 5वी सर्त आसा. हाचे पयले 2010 वर्सा पोर्तुगालाचे, 2014, 2018 आनी 2022 इराणाचो प्रशिक्षक आसलो कैरोज आतां 5वे फावटी वर्ल्ड कपांक कोच म्हणून काम करता. ताणें आतां बोरा मिलुटोनोविच हाच्या विक्रमा कडेन बरोबरी केला. वर्ल्ड कपांक सगळ्यांत जास्त वर्ल्ड कप 6 वर्ल्ड कप कोचिंग करपाचें काम कार्लोस आल्बर्टो परेरा हाणें केलां. दिसाची निमणी मॅच जाली ती कोलंबिया आनी उझबेकिस्तान हांचे आड. उझबेकिस्ताना खातीर ही मॅच खूब म्हत्वाची आसली कारण वर्ल्ड कपाक ते पयलेच फावट क्वॉलिफाय जाल्यात. मॅक्सिको सिटी हांगासर जाल्ल्या के गटांतल्या ह्या मॅचीन कोलंबियान उझबेकिस्तानाचे 3-8 अशी हार घाली. कोलंबिया खातीर डॅनियल म्युनोज हाणें 40व्या, लुईस डियाज हाणें 65व्या जाल्यार सबस्टिट्यूट खेळगडो झॅमिटन कांपाज हाणें इंजुरी टायमाच्या 9व्या मिनटाक दरेकी एक गोल केलो. वर्ल्ड कपांक पयलेच फावट खेळपी उझबेकिस्तानाचो एक सुरो गोल 60व्या मिनटाक अब्बोसेक फैजुअलाव हाणें केलो. हो उझबेकिस्तानाचो वर्ल्ड कपांतलो पयलो गोल थारलो. रशियांत 2018 साला जाल्ल्या वर्ल्ड कपाच्या उपरांत दक्षिण अमेरिकेंतलो कोलंबिया हो देश आतां वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जाला. पयल्या मॅचीक तांकां 3 गूण मेळिल्ल्यान त्यांची कामगिरी आतां बरी जाला. कोलंबियाची फुडली मॅच DR कोंगो आड जातली जाल्यार उझबेकिस्तान पोर्तुगाला आड खेळटलो. आतां यल गटांत इंग्लंड आनी घाना हांचे दरेकी 3 गूण जालात. पनामा आनी क्रोएशिया हांकां पयली मॅच हारची पडला. के गटांत कोलंबियाचे 3, कोंगो आनी पोर्तुगालाचे दरेकी 1 गूण आसात. उझबेकिस्तानाक अजून गुणाची प्रतीक्षा आसा. स्पर्धेच्या फर्स्ट रावंडांतले पयलो टप्पो आतां सोंपतलो. आतां दुसरी टप्प्याची मॅची सुरू जातल्यो. 19 तारखेक भारतीय प्रमाण वेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 वरांचेर स्वित्झर्लंड आनी बोस्निया हर्जेगोनिया हांचे मजगतीं ब गटांतली मॅच जातली. ताचे उपरांत फातोडेर 3:30 वरार कॅनडा आनी कतार हांचे मजगतीं ब गटांतली मॅच जातली. ह्या ब गटांतली 4 टिमी स्वित्झर्लंड, बोस्निया हर्जेगोविना, कॅनडा आनी कतार हांचे दरेकी 1 गूण जालात. ए ग्रुपांत मॅक्सिको आनी कोरिया हांची मजगती मॅच फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर जातली. मॅक्सिको आनी दक्षिण कोरिया हांचे दरेकी 3 गूण जालात. जो टीम जिखतली तेंचे 6 गूण जातले आनी तेंचे सेकंड रावंडाची संद तांकां मेळटली. आतां वर्ल्ड कपाचे ही दुसऱ्या पावंड्या वयली मॅची सुरू जावपाचे आसात. सगळे फुटबॉल मोग्यांक वर्ल्ड कपाचेर लक्ष आसा. आतां परत मेळया फाल्यां ह्याच वेळार. देव बरें करूं.